सगळ्यांक तुमकां म्हजो नमस्कार. हांव नोरोन्हा नावेली सद्याक कुवेट वस्ती करून आसा आनी आजच्या दिवाळीच्या दिसाक आनी ह्या निमित्तान हांवें एक कविता बरयल्या आनी त्या कवितेचें नांव जावन आसा दिवाळे दिसाक काळोख. आतां सगळीं आयकात म्हजी ही कविता दिवाळे दिसाक काळोख. कॉलेजींत हांव शिकतना एका हिंदू चेडवाच्या मोगान पडलो. तेवूय म्हजो मोग करता हें हांवूय जाणा आसलो. 5 वर्सांचें आमचें शिकोवप संपलें. वेळ आयलो आदिवस करपाचो. एका दिसा म्हाका लायब्ररींत मेवलें आनी म्हाका आपल्यागेर दिवाळेक आपयलो. हांव कुशाल तेवूय कुशाल. सांगात ताचें आमंत्रण हांव कशें नाकारतलो. शेकीन तो दीस आयलो. हांव कासपीस न्हेसोन ताच्या घरा गेलो. ताच्या आई बापान म्हाका बरे भाशेन ताच्या घरांत येवकार दिल्लो. खावपाक जायतें आसलें, सगळें म्हजें आवडीचें. लोजयेन फकत एकूच लाडू खायलो. जायतो वेळ सारले उपरांत आई म्हणपाक लागली कितें तरी सांगपाक जाय. हांव भितरल्या भितर मुरगटलो. आनी 5 म्हयन्यांनी लंडनच्या न्हवऱ्या लागीं सुनीताचें लग्न थारायलां. हें आयकून म्हज्या काळजाक धोको बसलो. म्हज्या आनी तांगेर रावपाक जायना जालें. घरा येवन हांव खूब रडलो. हिंदू भावाच्या घरांनी पणट्यांचो उजवाड आसलो पेटलोलो, पूण म्हज्या काळजांत मात उजवाड सासणाक पावलोलो.